bring together all the citizens and the poets, writers, performers, and artists, and get them together and express our love and solidarity for our beloved river. Madam, what do you say about today's We are participation? very happy with people's turnout because they have come with their heart, they have come with their love, and we don't rely only on numbers. Madam, you have participated for Women's Chin today. What do you say about it? Yes, I participated in the human chain because it is my bounden duty as a Goan to ensure that River Madai stays as our river, our lifeline. Madai amchi mai भुरग्यांक जीव दिता. ज्या भाशेन आमची Madai आमकां जीव दिता. Okay? And I think it is the bounden duty and responsibility of the government to ensure that nobody touches Madai. चेनीन पार्टिसिपेट जाला कशें पळयतात आजच नाही ह्या विमंचनी आम्ही ज्या म्हादय विरुद्ध लढत सुरू झाला म्हादयचे रक्षण करपा खातीर सामान दवरत तेन्ना आमचे काँग्रेस पार्टी जवळ मागेले आमची टीम सदांच कार्यरत आसात ते कसली हेजिटेशन पळयनात खंयी म्हण रस्त्यार जावं मागीर इफ्फी जावं हॉटेलांत जावं खंय दर्यार जावं मागीर दर्याचेर जावं त्या तरेन आमच्या शक्य जाता ह्या सरकाराले कान दोळे दाद म्हणटा पळय हे शंकरबाजी म्हणटा पळय सरकारा दोळे कान तोंड उगडपा सारखे आमी वेगवेगळे प्रोटेस्ट करीत आसात आज प्रत्येक राज्यात सरकार कित्याक उरपा जाय लोकांनी सरकार कित्याक निवडून दिवपाक प्रजेचें रक्षण करपा खातीर सैमाचें रक्षण करपा खातीर निसर्गाचें रक्षण करपा खातीर पूण वाज भक्षण करपी आमकां सरकार मेळना आमगेल्या भितरांनी येवन तांकां परतो सपोर्ट करून केल्लो आसा आज पळय आमची ही फुडली पिढी भावी पिढी कारण भावी पिढीक फाटली पिढीन हें सांबाळून दवरपा जाय आज परिस्थिती पळय ह्याच पिढीक आपली सांबाळपा खातीर आपली सैम सांबाळपा खातीर आपल्या निजर भायर सरपा पडला तेन्ना ह्या आमदाराक मंत्र्याक केन्ना कळटलें ह्या उदकाचें म्हत्व आमकां म्हाका समजना आज पळय ह्या बरे लोक हांगा भायर आयले एज्युकेटेड लोक बरे क्षेत्रांत काम करपी साहित्यीक जावं शिक्षण क्षेत्रांत जावं बाकीचे वेगवेगळे क्षेत्रांतले वेगवेगळे तरेचे लोक आतां हांगा आयले आज यूथ मॅक्झिमम यूथ आसा पळय हांगा पळय तुमच्या रोडे पळय यूथ मॅक्झिमम यूथ मागीर इम्पॉर्टन्स जे आमच्या आमदारांक मंत्र्यांक मागीर सरकाराक कळना ते ह्या युथाक कळपाक लागले आसा आज म्हाका जाल्यार खुशालकाय भोगता की बरे भशेन बरो लोक आयलो तरी पयलीं एक्सपेक्टेशना प्रमाणे दिसनासलो पूण शेवटाक डिसंट क्रावड आयलो आनी दाखोवपाक की आमी आसा म्हणून आमी जागृत आसा आमी म्हादय राखपा खातीर कितेंय करपाक रेडी आसतले म्हज्या मतान म्हादयचो प्रश्न जो आसा तो पॉलिटिकल क्रिएशन निसर्गान पळय दिल्ली म्हादय इट इज पॉलिटिकल क्रिएशन पॉलिटिकल इंट्रस्ट सर्व करपा खातीर तो उठटा तो न्हिदून आसता तो विशयच नासता पण सडनली 2017 आमी पळयला तेन्नाच्या चीफ मिनिस्टरान कशी लेटर बरयली तांचो बीजेपीचो प्रेसिडेंट जो आशिल्लो येडियुरप्पा ताका लेटर बरयली आनी सीएम टू सीएम बरोवन ना आनी आपल्या अध्यक्षाक बरयली पार्टीच्या आतां परत 2023 तसोच इश्यू परतो वयर सरलो इंडियेचो होम मिनिस्टर सांगता की गोंयचे चीफ मिनिस्टर घेवन आपणे सोडयलो आनी कर्नाटकाक उदक दिवपाक केलें म्हणून म्हणजे कसली बंडलां तुमची हांगा फक्त इतलेंच हांव म्हणूंक शकता की कायद्याचे बाबतींत सुद्दां गोंयची केस बरी आसा कायदो जर सारको इम्प्लिमेंट केलो ह्या देशाचो जाल्यार हें उदक वळोवपाक कोण शकना आनी म्हाका खात्री आसा आतां जें सरकार आयलां आजच स्थापन जालां कर्नाटकांत तांचे बरोबर भासाभास करून हो टोंटो जर आमकां दिसता टोंटो म्हणून तर तो सोडयतले खूब बरें दिसलें की केन्नाय म्हणटा पळय हे सगळें पॉलिटिक्साक लागून जाता आयज सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे अफिलिएशन्स आशिल्ले लोक हांगासर आयिल्ले आसात आनी एक ह्युमन चेन अशी करून दाखयल्ली आसा एकूच सांगपाक की कर्नाटका इलेक्शन जालें पूण म्हादयचो इश्यू सॉर्ट आउट जावंक ना गोंयकाराच्या मदीं अजून पर्यंत तो आसा आनी आयज गोंयकार तेका लागून झगडपाक रेडी आसा म्हणून हो ह्युमन चेन करून दाखयल्ली आसा दुसरी गजाल म्हणटा ती जे कर्नाटका पयलीं जे इश्यू हाडलो आनी म्हणपाक लागले की कर्नाटकाचें इलेक्शन म्हादय तर डायवर्ट करूंक शकता जाल्यार फक्त बीजेपी सरकार करूंक शकता बीजेपी सरकाराक कर्नाटकाच्या लोकांनी घरात हाडलेली आसा म्हणल्यार जे पॉलिटिक्स घेवंक सोदताले ज्या लोकांक ते डायवर्ट करूंक सोदताले की तुमकां म्हादय परत हाडून दिवपाक पूण हे करून दाखयले ह्या कर्नाटकान की ते फक्त बिल्डर लॉबीज आनी इंडस्ट्रियलिस्ट हांकां फायदो आसा कॉमन लोकांक तो फायदो जावचो ना डायवर्जनाचो सो ताका लागून तेंच्यांनी तेंच्या अगेन्स्ट शोट मारले आनी आयज सरकार दुसरो हाडलेलो आसा आनी आमी
गोंयानूच तेच करपाचें आसा. हें बॅटल जें आसा पळय आजून काबार जावपाचें ना. I'm reciting a poem that I had done in 2008. It's in this book. The problem is not now. The problem is very old about the Madai. And that was a time when the Madai Bachai Abhiyan was in the forefront. Rajendra Kelkar and Nirmala Sawant. And I backed them up with my cartoon. And I had done this. There's a little visual going with it. Yeah. And it says, wake up Goa, Madai, Mandovi, your lifeline is being dammed by Karnataka. And the title is, what I put here, Mandovi Dam, Goa Doom. Can you visualize, imagine, fathom or comprehend the river Mandovi, that is Madai, being dammed? The Mandovi that has been cascading from the hills of Karnataka down into Goa for millions of years. Can you visualize, imagine, fathom, if Karnataka dams the Mandovi, Goa will be flooded, but only with tears. Mandovi, that is Madai, has been Goa's lifeline, and if dammed, will be a monumental, catastrophical tsunami. The saline waters of the Indian Ocean will enter the upper reaches of the Madai, that is the Mandovi, to destroy not only the fragile ecology, the natural habitat, but also its thriving economy. And besides this is simply speaking what I also fear. Its exotic flora and fauna and marine life will simply disappear. As Karnataka government quietly moves in the process of deceptively damming the river, you will have to wake up, Goenkas. It's up to you and me to raise not only our voices but also our feet and march alongside the Madai Bachao Abhiyan and save the Mandovi. I think so. It's great to see everyone participating today for the human chain to save Madai, because water is the most essential part of our livelihood. As humans need it, so do animals, so do the plants. So if we unitedly come forward as humans and not be selfish and partake in saving Mother Nature for every livelihood, I think so. This is something where we are celebrating that God has blessed us to be human, so we are smart enough to protect it and be wise to help it for the generations to come. Thank you. Thank you very much. What instrument is called mouth harp. एका मोर्चांगूय म्हणटा Indian. So this is available. Actually, I can say this available in all over the world. Like even Indian हे तीन कडे available असा. राजस्थान आणि मागीर नेपाळ, कर्नाटका सावथान मध्ये. सो त्याची डिफरंट तुमकां रूप ते हा डिफरंट पळोवंक मेळटले. डिफरंट जसो की हो आसा तो म्हाका दिसता सायबेरियन. इवन इंडियेच्या भायरूय ओवरऑल नेम इज माउथ हार्प. सो डिफरंट स्टेटीनी तेका डिफरंट नांवां आसा. जशें की राजस्थानान तेका मोर्चांग म्हणटा. आज तू माझे पार्टिसिपेट जावपाक. हय. सो मादय आमची माय आसा आनी तिच्या खातीर आमी सपोर्ट करपा खातीर जे आमचे आर्टिस्ट फ्रेंड आहा ते सगळे जाण एकठांय जावन आमी हांगासर सपोर्ट करपा खातीर ह्युमन चेन जी स्पेशली आमी म्हादय हें नांव आयकूनच म्हणजे इतले हें जाता. कित्याक फाटल्या दिसांनी अशें इतलो बोवाळ जाल्लो की ती डायवर्ट जावपाची आसा. तर एक आवय आसून ती आमच्या वांगडा जर पयस जाली जाल्यार ती एक म्हणजे तुमकां इमेजीन करूं शकता तुमी. तुमची आवय तुमच्या कडेन जर पयस जाता जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें. सो ते फील करपा खातीर ते हे मोग दाखोवपा खातीर आमी हांगासर आयज येयल्लेले आसा.